हे नवरात्रोत्सव दुर्गा पूजन म्हणजे स्त्री शक्तीची पूजा. स्त्री शक्ती म्हणजे बायलांक जास्तीत जास्त व्यासपीठ मेळपाचें हेचेर आमचो जास्त भर आसता. तेका लागून आमी तेंच्या खातीर कार्यक्रम राखयतात. तेंच्या खातीर वेशभूषा स्पर्धा, उदाहरणार्थ रांगोळी स्पर्धा, भजनी स्पर्धा, फुगडी स्पर्धा, त्याचबरोबर अभंग गायन स्पर्धा, अशो विविध स्पर्धा म्हणजे पाककला स्पर्धा, अशो विविध स्पर्धा. त्याचबरोबर भुरग्यां खातीर चित्रकला स्पर्धा, आकाश कंदील स्पर्धा, अशो कितल्योश्यो स्पर्धा आमचे संस्थे मार्फत आमी राबयता. आनी जास्तीत जास्त उद्देश आमचो असो की स्त्री जी आसा ती फाटी खंय तरी रावपाची न्हू, ती खंय तरी फुडें येवपाची. पयलीं दुर्गा पुजन म्हणटा पयली गोश्ट येता काय आमकां सगळ्यांक एकठांय करपाक जाय आनी तेची दुर्गा पुजनाची तयारी करच्या खातीर आमकां ती म्हयनोभर पयलीं आमी हांगासर सगळ्या सभासदांची जनरल बॉडी मिटींग घेता आनी ते मिटिंगेन आमी फुडली कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरयतात. म्हणजे काय कार्यक्रम आमकां करपाक जाय आनी कशे रितीन हो सण साजरो करपाक जाय हेची तयारी करच्या खातीर आमी म्हयनोभर पयली तयारी लागता. तेज्या उपरांत आमकां जवळ जवळ 15 दीस आमचे भुरगे एकठांय येवन ते डेकोरेशनाची तयारी करता. आता नवरात्री म्हणटकच गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्या तरेन सेलिब्रेट करतात. तुमी कशी कितें सेलिब्रेट करतात? आमी सेलिब्रेट करता म्हणजे आमचे हांगासर विविध तरेचे कार्यक्रम आसतात. जास्तीत जास्त ते समाजा खातीर ज्ञानबोध मेळटलो, तेच्या पासून कितें तरी मेळटलें किंवा समाजाक त्याचो उपभोग मेळटलो, ताका समाजाक फायदो जातलो अशे कार्यक्रम राबोवपाची पयली आमची इच्छा आनी तेका लागून ही संस्था आमी हांगासर उबी केल्ली आसा. पहिली गोष्ट म्हणजे हांगासर आमचो जे नवरात्रोत्सव साजरो आमी करता तेन्ना 9 दिसाची आमी लॉटरी काडटा. लॉटरी पद्दतीन त्या दिसा प्रत्येक दिसाचो यजमानी जो आमचो आसता तो आमी लॉटरीद्वारे ठरयता. कारण तशें ठरयल्या उपरांत सगळ्यांक तितून एक हें मेळटा, चान्स मेळटा. तेका लागून आमी लॉटरी पद्दतीन तें ठरयता आनी प्रत्येक दिसा जो पुजारी हांगासर आसा तो खोशयेन हांगासर अन्नदान करता. प्रत्येक दीस तुमचें जेवण आसता? प्रत्येक दिसा हांगासर जेवण चलता. त्याच बरोबर आमी हांगासर जेयतात त्याच बरोबर आमचे समाज उपयोगी हांगासर आमी अशें ठरयता की आतां प्रत्येक वर्सा आमी जो आमचे वृद्धाश्रम पळय आसा तांकां एका दिसाचें जेवण दिवपाचें आमी काम करता. ओके. चिंबल आनी अशें जे म्हापसा अशे जे वृद्धाश्रम जे आसा म्हणजे तांकां म्हणजे म्हातारे लोक जे आसा तांकां आदारत्न कोणाचो तेंचे मनोरंजना खातीर तेंचे मनोरंजनाचो थंयसर कार्यक्रम करा तांकां खूश करच्या खातीर आनी जास्तीत जास्त स्त्री शक्तीचो जागर कशे रितीन जातालो हो प्रयत्न आसता आमचे संस्थेचो. ओके. संतोष बाब, म्हाका एक सांग, आतां नवरात्र म्हटल्या उपरांत पयली गजाल तकलेन येता ती म्हटल्यार दांडिया. तुमी हांगा दांडिया करतात? आमी हांगा दांडिया करता म्हटल्या उपरांत गोंयभर सगळ्यांक खबर आसतली की तुमची जी देवी आसा नवदुर्गा तिचे जे आवडटे जे नृत्य आसा पळय ते दांडिया आसा. बट दांडिया ही आमची गोंयची संस्कृती न्हू, ती गुजरातची संस्कृती आसा. ताका लागून आमी दांडिया भायले जे ग्रूप आसा पळय ते लोकांचे मनोरंजन हाडून आमी हांगासर तेंची खेळयता. एक 4-5 तरी ग्रूप आमी प्रत्येक वर्सा हाडटा आनी ते हांगासर तेंचे दांडिया नृत्य लोकांक पळोवपाची संद मेळची ताका लागून हांवें खेळयता. आनी आमची संस्कृती जशें कळशी नृत्य आसा, फुगडी आसा, ताच्या उपरांत आमचे समय नृत्य आसा, गोफ आसा, ह्यो ज्यो आमचे ज्यो फोक सॉंग आसा, फोक डान्स जे आसा पळय आमचे गोंयच्यो ताका आमी खंय तरी एक वयर जाग्यार व्हरची, तांचे खंय तरी हांगासर बरें प्रसारण जावचें. ताका लागून आमी वेगवेगळे अशे जे फोक डान्स फोक सॉंग वेगवेगळ्या गोंयच्या वाठारांत आमी हाडटा आनी हांगासर आमच्या देवीच्या मुखाचेर तेंची एक सेवा घडयता. ओके. म्हाका सांगा, तुमी जी फाटल्यान तुमच्या मूर्ती आसा न्ही ती खंयच्यान हाडटा? ही जी मूर्ती आसा ती आमचो जो मुर्तीकार आसा तो हांगासर जोडा मार्गाक हांगासर काजूळवाडी म्हणून आसा पळय थंयसर रावता. बट ही मूर्ती जी आसा पळय ती आमी कोल्हापूरच्यान हाडटा आनी ताच्या कडेन ती रंगोवपाक दिता. म्हळ्यार तो रंगयता थंयसर मूर्ती ती आनी ती मागीर मूर्ती आमी आदल्या दिसा हांगासर वाजत गाजत हांगासर घेवन येता. म्हाका एक सांगात, हो आतां कल्चरल प्रोग्राम हो जालोच, पूण हेजे व्यतिरिक्त तुमी आनी कितें करतात? आमी आनीकय प्रोग्राम अशे राबयता काय तर जो आमचे ते उदाहरणार्थ आमचे एज्युकेशन भुरग्यां खातीर कितें तरी मदत जावपाची भुरग्यांक. थोडे आमचे तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमचे हे गांव जरी आसलो आमी जाल्यार आमच्या हो खेडेगांव आनी हांगासर श्रीमंत लोक तशे ना. थोडे भुरग्यांची आर्थीक परिस्थिती पालकांची कमी आसल्या कारणान तेंच्या मार्फत शिक्षण पावोवपाचे प्रयत्न आमी करता. कारण तांकां मदत करप
एज्युकेशन 20% आमी जे आतां जे आमी जमयता हांगासर आमकां जे इन्कम येता म्हणजे आमच्या ह्याच्या सभासदा मार्फत आमी अशें लोकां कडल्यान डोनेशन मेळटा आनी आमी सभासदा मार्फतच आमी हे करता जास्तीत जास्त आनी जेतूसून आमी 20% जो म्हणजे जो पयसो आहा तो एज्युकेशनाक वापरता आमी आनी जास्तीत जास्त प्रायमरी शाळा ज्यो आसा तांकां खंय तरी गरजू विद्यार्थ्यांक तांकां वही पुस्तकां कपडे अशें आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात. त्याच बरोबर आमकां अशें दिसान येता काय तर आयज धगाधगीच्या जिवनांत कोणाक तरी खंय तरी गरज पडटा म्हणून आमी असो एक ब्लड डोनेट आमी हांगा कॅम्प राबयता आनी बरो आमकां उत्स्फूर्त असो प्रतिसादय मेळटा. म्हणजे तुम्ही सांगल्या प्रमाणे पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही वृद्धाश्रमांत जेवण दिता, हय दुसरी एज्युकेशनाक लागून आणि तिसरो ब्लड डोनेशन कॅम्प करता. ब्लड डोनेशन कॅम्प करता तेतून बायलां सुद्दां डोनेट करता ब्लड. ही सांगपाची म्हणजे खूब हेची गोश्ट आहा. ओके. फाटली कितली वर्सां जाली तुम्ही आता दुर्गा पूजन करता? आमकां जवळ जवळ हे आमी 13वें वर्स आमचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.